सो अलार्मिंग फीचर्स खंयचे की बाबा आता तुम्ही डॉक्टराकडे वचप गरजेचेच सो विचार दॅट. ओके सो लेट्स टेक एक बेसिक सिम्टम जे आसा जोर. ओके सो आता खंयचेय वायरल इलनेस जे आसा न्ही अप टू 3 days जोर येवप इज फायन. सो आफ्टर 3 days मोर दॅन 3 days जोर तसोच येता विथ दॅट सेम इंटरवल म्हणजे 4 वरांनी 6 वरांनी जाल्यार यू हॅव टू गो टू द डॉक्टर. समजा तुमकां दिसलें की इंटरवल बिटवीन द फिवर इज इन्क्रीजिंग लायक पयलीं 6 वरांनी येतालो आतां 12 वरांनी येता दॅट मिन्स द चायल्ड इज इम्प्रुवींग. नाव सेकंड थिंग इज फिवर विथ चिल्स. आतां थंडी खावन चिल्स आनी रायगर जे आमी म्हणटा न्ही दात हे जाता ते सो तशें जर असलें इट्स बेटर टू गो टू द डॉक्टर मे बी इवन ऑन द फर्स्ट ऑर सेकंड डे. सो दॅट इज वन थिंग. नाव एक गजाल बिटवीन वन डिफरन्स बिटवीन वायरल इन्फेक्शन्स आनी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स जोर जो आसता इन अ वायरल इन्फेक्शन कितें जाता की कितलोय हाय फिवर आसलो तुमी भुरग्याक मेडिसीन दिलें एका तासान भुरगो नाचता. ही इज व्हेरी एक्टीव प्लेफूल. तुमी म्हणचेच ना की हाका 1 वरा पयलीं जोर आशिल्लो. सो दॅट इज वन कॅरेक्टरिस्टीक फीचर ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन इज दॅट इन बिटवीन द फिवर द चायल्ड इज एब्सोल्युटली फायन. बट जर तुमचे भुरगे जोराचें मेडिसीन दिलें जोर न्हिवलो तरी सुद्दां मातसो ओगी आसा यू नो अँड लुकींग सेक नॉट इटींग देन इट कूड बी अ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. सो इट इज बेटर टू मीट द डॉक्टर. मागीर देर इज समथींग कॉल्ड एज फिब्रायल सिजर्स. थोड्या भुरग्यांक कितें जाता बिटवीन 6 months to 6 years पर्यंत जोर तकलेक चडटा जे म्हणटात फिब्रायल सिजर. सो दॅट इज वन थिंग वीच इज डेफिनेटली इट्स अ व्हेरी स्कॅरी थिंग एज अ पेरंट टू फेस दॅट. पण अगेन कितें आसा न्ही फिब्रायल सिजर अगेन इफ इट्स अ फिब्रायल सिजर इट्स नथींग टू वरी अबाउट. युजली 6 वर्साच्या वयर तो पास ऑफ जाता.